सांगपाचें म्हटल्यार हांव जायते तियात्रान हांगासर UK पावलां, पूण हे फावटी एक वेगळोच सभाव कसो पळयला आनी तो म्हटल्यार रिचर्डाचो तियात्र मायचें करून गोठोवन सासूमांय खावयता मोठोवन चारूय शो हावसफूल जाले, लोक एकदम उमेदीन भरलो. आनी आतां मायरनाचो म्हजो डॅडी हो ही तियात्राक खूब लोक तिकेटेन जावन परत वेतात. हांव अजाप जाता हे दोनी शो लोकांनी भरपूर मानून घेतले म्हणून. आनी दुसरें म्हटल्यार आयज आमचे गोंयकार भाव जे परदेसान आसात UK ते येतात म्हणून ही आमची पालक आमी जिवी दवरतात, तांचेच उद्देशी आनी रावता फुडाराकूय तांचो असोच आदार मेळटलो म्हणून. आनी जीववाल्यान थंय जायतो भाव उरता हे तियात्र हांगासर हाडूंक. सो ताकाय बरी भलायकी मागता, ताजे आशिर्वाद मागता. आनी चड करून तुमचेर, तुमी थंय नासले जाल्यार आनीक हे तियात्र पळोवंक मेळचे नासले. तर सदांच तुमी आदार दिवन आयल्यात, फुडाराकूय तुमचो असोच आदार मेळटलो म्हणून आस बागयता. प्रिन्स अशें कितें आयकल्लें फूल म्हायती नासलेलें तेजे मातशें क्लियरिटी केल्यार बरें जातलें. ना हांवें सगळे म्हणून 50 तियात्र बरयल्यात, 53 प्रोडक्शन. हय, आनी म्हाका आतां सेंचुरी मारल्यात हांवें जायत्यो, ताका लागून म्हाका प्रिन्स ऑफ सेंचुरीज म्हणून हें म्हाका एवॉर्ड दिल्लें. ओके ओके. पूण आतां जायते तियात्र तुमी बरयला म्हटल्यार तुमचो तियात्र UKन येल्ले आसा हेजे पयलीं? ना, आतां म्हाका जायते जाण कंत्रादर फोर्स करता तियात्र बेगीन घेवन यो UK, हांव दाखयतां अशें म्हणटात. आनी आतां येत्या वर्साक जुन्याच्या म्हयन्यांत हांव म्हजो तियात्र घेवन येतलो. आनी बरें क्वेश्चन ओके, जुनाच्या म्हयन्यान तुमचो तियात्र आवड जाता? हय, वाट जातलो. एक नांव बी डिसायड केलां? हय, नांव आसा देवाक जायते. ओके, देवा जायते. हय, हो तियात्र सगळी हिस्टरी म्हज्या पुतान बरयले आनी डायरेक्ट हांवें केलें. आनी हो तियात्र आतां जुन्याच्या म्हयन्यांत हेच म्हजें कास्ट घेवन येता. कित्याक हांवें ताका सांगलां हांव तुमकां सगळे तियात्रान येता, आदार दिता तुमकां, तसोच तुमी म्हाकाय आदार दियात हो तियात्र लोकां मुखार दवरूंक. आनी तांणी सगळ्यांनी म्हाका भास दिल्या जुन्याच्या म्हयन्यांत तियात्र काड, आमी सगळीं तुज्या सांगाताक आसा म्हणून. तर तांचोच आदार घेवन हो तियात्र हांव जुन्याच्या म्हयन्यांत गोंया भर दाखयतलो आनी उपरांत UK हाडटलो तुमच्या आदारान. तर हांव रावतां, तुमचो सहकार म्हाका मेळटलो म्हणून. आनी एक प्रश्न म्हणजे आतां तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर, तुमचो ऑर्गनायझर कशें वावुरता तुमचे कडेन? एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन म्हणजे तुमकां तुमची काळजी घेता हांगासर, सगळें तुमी वेवस्था तुमची बरोबर आसा? आतां हो म्हजो UK म्हणल्यार 10 फावटी हांव पावलां. जायते कंत्रादर आसतात पूण सगळे बरे भाशेन आमकां ट्रीट करतात. आनीक चडान चड ट्रीट करता म्हणटा तो म्हजेर म्हणूंक जाता जेववाल्यांत. कित्याक डिस्प्यूटी येवन तो आमची खबर घेता, कितें ना कितें जेवल्यात अशें करून तो जायती आमची परिस्थिती घेता. देखून हांव ताका आनी सगळ्या कंत्रादरांकूय देव बरें करूं म्हणटा. बाब देव बरें करूं तुमकां, आमच्या चॅनलाचेर तुका देव बरें करूं.